साहेबाक दिता मिलिंद नायकाक फूल श्रेय ताकाच वतले. आतां फुडें कशें कितें काम करतलो कितें? माझे वॉर्ड नंबर 7 10 वर्सां कसलेच कामां जावंक नासली. ती आतां सगळी म्हाजेर येयलो आतां प्रेशर आनी हांव ती सराक सांगून सगळी A to Z भुरग्यांक कामाक लावपाचें आनी कसलेंय काम डेवलपमेंट जाल्लें आहा आमच्या वाड्यार सरा थ्रू, कावन्सिलर थ्रू न्हू, सरा थ्रू. ताका लागून तर हांव जिखला आतां त्या डेवलपमेंटाक लागूनच खाली. Thank you so much. My ward people supported me. Thank you so much, all the people, and my husband, friends. Almost, thank you. पडलेले म्हाका जिखपाक जाय आसलें एनी बाय हू पर बाय क्रूक. म्हाज्या वॉर्डान पयशांचे खूब झोल जालो. फूल 2 राती पयशे वाटले आनी कांयच करूंक ना. उगी रावले आमी पयले 2 कॅन्डिडेट पयशे वाडटा. तेच्या भायर देवस्थान चालू आसा, तांदूळ उडयता रस्त्याचेर कितें आसा. पूण एक सांगूंक सोदता, जनते फुड्यान हे देवस्थान किंवा जादू तोणां किंवा पयशे हे दाखोवन दिले म्हाज्या जनतेन की हे पयशे सगळे न्हू म्हणून. आनी खंय रायट मनशान तेणें विक्ट्री करून दिलेली आसा. आमच्या वॉर्ड नंबर 7 टोटल 5 कॅन्डिडेट आशिल्ले. तातूंतल्यान कामच रामचंद्र सुब्राय इज डिक्लेअर्ड इलेक्टेड. देन इन वॉर्ड नंबर 8 2 कॅन्डिडेट्स आशिल्ले. तातूंतल्यान आमोणकर श्रद्धा एस इज डिक्लेअर्ड इलेक्टेड. तशेंच वॉर्ड नंबर 9 2 कॅन्डिडेट्स आशिल्ले. तातूंत पार्सेकर योगिता जी इज डिक्लेअर्ड इलेक्टेड. वॉर्ड नंबर 10 टोटल 8 कॅन्डिडेट्स आशिल्ले. तातूंत स्वामी कलियारसी धनपाल इज डिक्लेअर्ड इलेक्टेड. वॉर्ड नंबर 11 टोटल 7 कॅन्डिडेट्स आशिल्ले. तातूंत बोरकर नारायण मुकुंद इज डिक्लेअर्ड इलेक्टेड. आनी तशेंच वॉर्ड 12 तातूंत टोटल 11 कॅन्डिडेट्स आशिल्ले. तातूंत नायक दीपक ज्ञानेश्वर इज डिक्लेअर्ड इलेक्टेड.